नमस्कार, पळोया अपडेट खबरो। चर्चीन निधर्मवादाचे फतवे काढून केला पाप। चर्चीच्या राजकीय फतव्याक मिकीचो विरोध। विधानसभा वेचणुके पयली परिकारा बरोबर केल्लो गुप्त समझोतो। मिकीची हेडोनात वक्तव्यां। केंद्रात एनडीए सरकार आयल्यार परिकारा गृहमंत्री करपाची शक्यताय। बीजेपी आरएसएसाचो सूत्राचो संदर्भ दिवन इकॉनॉमिक टाइम्साचो रिपोर्ट। महाराष्ट्रात नक्षलग्रस्त वाठारांत धाडिल्ले गोयचे आयआरबी पुलीस काडटात जीवाचे भयान दीस। आर्मां धडनात, बुलेट प्रूफ जॅकेटां नात, रावपाक खावपाची व्यवस्थाय बाबत खासा रिपोर्ट। वाळपय सय्यद वाड्यार दिसपट्टी गोरवां लागली मरपाक। 10 दिसांत प्लांटातलो कोयर प्लास्टिक खावन 17 गोरवां गेली। दूधकार काचाबूल, पुराय वाड्यार घाण, वाळपयकारांचे हाल। सरकारान गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन घडोवचे। मायनिंग सुरू करचे म्हूण कामगार आणि शेतकारांचो पणजे मोर्चो। मोर्चाक सिटूचो तेंको। स्कॅमा करून गोंयांत लुटल्ल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचे जेलीत वचपाचे दीस तेंकले। परिकाराचे न्हावेले सभेत वक्तव्य। आवेर्तान म्हणटा बीजेपी जातीवादी न्ही। खबरो विस्तारान। मतदारांक निधर्मवादाचे फतवे काडपाचे भानगडीन चर्चीन पडचे न्ही। असले फतवे काडून चर्चीन पाप केला अशें म्हणत नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोन चर्चीच्या फतव्याक हरकत घेतल्या। फाटले विधानसभा वेचणुके पयली परिकारा बरोबर आपलो गुप्त राजकीय समझोतो जाल्लो हेवूय मिकी उलोवन दाखयता। मिकी प्रुडंटाचे हेडोनात उलयतालो। सध्या आपणे परिकार सरकाराक बिनशर्त तेंको दिलो तरी तो कांय थारावीक मुद्द्यांचेर दिला अशें स्पश्टीकरण तो दिता। चर्चिल राजकारणांतल्यान सोंपलो हेवूय मिकी हड्डे फुडें काडून सांगता। आमी सपोर्ट केला ह्या सरकाराक ऑन इश्यू बेसीस। दर एक वेचणुके येयल्यो मिकीचे रेट मारता आनी 10 रेट मारले म्हण कितें जावपा हा। चलये तिकेट दिवना म्हण बापूय बसता, बापूय तिकेट दिवना म्हण चलो बसता। मायनॉरिटी आनी खूंय उरला तर वेर द मायनॉरिटीज। I don't want to talk against the religion. बरोबर. You agree with me? Talk the religious people talking against secularism, communism. It is first place or it's a sin. पहिले सुरुवात करता आसतना it's sin. A पाप. चर्चीन उलोवपाक जायना. कोणे धर्मिकान उलोवपाक जायना. Church has done a wrong thing by issuing that statement. See, I am not saying that, but it should not misguide people. It is simple as this. आता नॉर्थ गोवाचं श्रीपाद MP आसा 15 वर्सां जालीं RSS म्हणटा तो। तूं म्हाका सांगा हांव हाल सपोर्ट विड्रॉ करता आनी सपोर्टूय बंद करता दिवपाचो बीजेपी। तुमी एक म्हाका सांगा नॉर्थाक 15 वर्सां शिकिल्या उपरांत बाब श्रीपादान कोणाक त्रास केले? इनविजिबल हांवें सपोर्ट केलो मच बिफोर द इलेक्शन। Invisible. We had an alliance with BJP invisible. Much before the election, I had a couple of meetings with Parikar. So you should be happy नी की चर्चिली काँग्रेसीक डॅमेज करता म्हणटा। पळय जे कोण मरण गेले न्हू तेज कोणा उलोवप ना। केंद्रात एनडीए सरकार आयले जाल्यार मनोहर पर्रीकार केंद्रीय गृहमंत्री जावंक शकता। मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार मंत्रिमंडळ कशें आसतलें ताची मांडावळ इकॉनॉमिक टाइम्स हे खबरापत्रान जाहीर केल्या। बीजेपी आणि आरएसएसांतल्या सुत्रां कडल्यान हें कळ्ळां अशें इकॉनॉमिक टाइम्स म्हणटा। बीजेपींतल्या हेर वरिश्ठ फुडाऱ्या सयत परिकाराक मंत्रिमंडळात सुवात मेळटली आनी ताका गृहमंत्रीपद मेळटलें अशें ह्या रिपोर्टांत म्हणलां। लोकसभा वेंचणुके खातीर बीजेपीचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदीन सध्या देशभर प्रचार सभांचो धुंवर चलयला। जाल्यार दुसरे वटेन बीजेपी आनी आरएसएसचे फुडारी एनडीए सरकाराची मांडावळ थारायता। बीजेपी जिखतलीच म्हूण धरून सगळें चल्लां। मोदी सरकार सत्तेर आयले उपरांत मंत्रिमंडळान कोण आनी खंय आसतलो आनी कोण आसचो ना तें थारावपाचें काम चल्लां। बीजेपी आनी आरएसएसाच्या कितल्याशाच फुडाऱ्यांचे कल्पनेतले मंत्रिमंडळ अशें।
अरुण जेटली अर्थमंत्री, राजनाथ सिंग रक्षा मंत्री, मनोहर पर्रीकार गृहमंत्री, सुषमा स्वराज विदेश व्यवहार मंत्री, नितीन गडकरी शार उदरगत मंत्री, सुशील मोदी शेती मंत्री, अरुण शौरी कॉमर्स मंत्री, रविशंकर प्रसाद कायदो मंत्री, राजीव प्रताप रुडी नागरी उड्डाण मंत्री. मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार ताचो उजवो हात अमित शाह पक्षाचे अध्यक्षपद आनी पीएमओचे राज्य मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय उक्तायतात. केंद्रान वचपाक आपूण इत्सूक ना अशें पर्रीकारान जायते फावटी म्हणलां. कांय दीस फाटीं पणजे पुस्तकाचे विमोचन सुवाळ्यान पर्रीकारान हीच उतरां काडिल्ली. आतां हांव सद्याक फक्त गोंयचो लिडर उरना जाल्यार म्हाका देशाचो लिडर केला आनी त्यामुळे थोडे जाण म्हाका दिल्लीक धुकलपाचो प्रयत्न करता. हांव दिल्लीक वचना ती गजाल वेगळी. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही संभाव्य वळेरी अशें इकॉनॉमिक टायम्स म्हणटा. ही माहिती बीजेपी आनी आरएसएसांतल्या सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या अशेंय हो रिपोर्ट म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाळपय सय्यद वाड्यार दिसपट्टी गोरवां मरपाक लागल्यात. 10 दिसांत 17 गोरवां मेल्यात. वियेली गोरवां मेल्ल्यान दूदकार काचाबूल जाल्या. वाड्यार घाण मारता, पांय दवरपाचो ना. ह्या वाड्यावयल्या कोयराच्या प्रकल्पांत गोरवां कोयर खावंक वतात आनी मरतात. आज गोरवां मरतात, फाल्यां मनशांक दुयेंस जातलें म्हणून लोक भियेल्यात. कोयराचो प्लांट फोर्सान वाळपयकारांच्या माथ्यार मारला म्हूण लोकांचो आरोप. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण गोरवां प्लास्टीक खावन मेल्यात. रिपोर्ट वाळपयचे पुलिसांक वतलो. वाळपय सय्यद वाड्यार फाटल्या 10 दिसांत 17 गोरवां मेल्यात. चडशीं गोरवां वियेल्लीं. सोमारा सकाळीं 4 मेल्लीं गोरवां मेळ्ळीं. ह्या वाड्याक तेकूनच कोयर विल्याचो प्रकल्प आसा. प्रकल्पांत गेट बीट कांयच ना. कोणूय जाय तेन्ना यो जाय तेन्ना वच. ह्या प्रकल्पांत गांवचो सगळो कोयर हाडून उडयतात. थंय ताचेर कसलीच प्रक्रिया जायना म्हणून लोक उलयतात. गोरवां कोयर खावंक ह्या प्लांटांत वतात. थंय कितें तरी खावन गोरवांक वीख बादा जावन त्यो मेल्या आसुये असो थळाव्यांक दुबाव. ह्या फाटल्या दिसांनी एकाच दिसा 7 गोरवां मेली. 7 गोरवां मेली आनी तेज्या उपरांत मागीर परत 3 गोरवां मेली. 3 गोरवां मेली आनी आयज पळय जाल्यार काल 2 गायो मेल्यो, थंय एक वासरू मेले. आतां ही गाय 3 दीस जाले वियेल्यार आनी सगळ्यो वियेल्ल्योच गायो मरतात जास्त करून. आनी त्यो सगळ्यो गायो गोरवां पळोवंक वयशीत जाल्यार ती गार्बेज प्लांटान खावपाक वयता आनी ते प्लांटार सगळे ओपन उडयल्ले आसतात. गार्बेज प्लांटान ते कितें तरी खाल्लां तेंच्यांनी आनी ते मेळ्ळा. म्हणजे हे एरियेच्यो मुद्दम तुमी हे केले सुद्दां जाल्यार आनी खंयच्यो गोरवां मरोंक ना. गोरवां मेल्ल्यान वाड्यार सगळे कडेन घाणी मारतात. लोकांक यो वच करतना नाक धरून दीस काडचे पडटात. पालिकेन निमणे सोमारा वचून मेल्लीं गोरवां थंयच्यान उखल्लीं. ह्या कोयराचे प्लांटाक थंयच्या लोकांनी विरोध केल्लो. पूण हो प्लांट बळजबरीन लोकांच्या माथ्यार मारला म्हणून लोक अजूनय उलोवन दाखयतात. आमच्या आमदारान तेका बाय फोर्स तो प्लांट आमकां करपाक लायला. आमचेर हे केल्लो. हे फुडें आतां गोरवाक जाता, हेच्या फुडें आतां मनशाक जातलें. मागीर कितें करपाचें? मनीस सुद्दां मरून वयतले. कोण काय कॅर बेस घेयना हांगासून. आतां पयलीं सगळो विरोध केल्लो वाड्यार. फुडें ते कोण तो हे आतां तेच्या मेन ऑफिसर कोण आहा तेच्या कडेन वचून ते फायनल जाला. आतां कोण काय करूंक शकना अशें म्हणून सांगलें मागीर तेंच्यांनी. आनी मागीर तेंच्यांनी चालू केलें कॉमेस केलें उडोवपाक. वियेल्लीं गोरवां मेल्ल्यान दूदकारांचे आनीक हाल जाल्यात. पाडकां वाऱ्यार पडल्यात. सरकारान परिस्थिती बेगीन जाग्यार घालची आनी गांवच्या लोकांक साल्वार करचे म्हणून लोक मागतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाबोळे विमानतळाचे नवे टर्मिनलार 17 लाखाचे सुमार 600 ग्राम भांगर धरले. दुबय मुंबय हे एअर इंडियाच्या फ्लायटी वयल्यान आयिल्ले हे स्मगलर प्रवाशांक कस्टम अधिकाऱ्यांनी फांतोडेर धरलो. नवे टर्मिनलाचेर पयलेच फावट कस्टमान भांगर धरला. अटक केला तो तामिळनाडूचो. नाव अकबर अजीज माथानी. ताचे कडल्यान 100 ग्रामाच्यो 6 भांगराच्यो बिस्किटी जप्त केल्यात. आता घेवया एक व्यावसायिक विसव.